हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळ आमच्या जिवितान आसा आनी तो आमकां घेवन चलता. हर एका वेळार, हर एका वस्तू मध्ये तो आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वासूया. ओब्राहान तलाबा शिखारा बांदले हेरबा तोरोसीन तलाबा कोराकी अराकांदा अदित्र लांदे लेहेरबा शित्र लांदे. ओ हालेलुया. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासत आनी वेळा पासत, ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत, आमच्या जिविता पासत तुका दिन वाजता, कित्याक परतून तुवें आमकां एकठांय केलाय आनी हो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. जुआवाची पहिली चीट अध्याय 1 आनी 5वी ओळ आमकां सांगता. 1 John chapter 1 verse 5. ताचो संदेश आमी आयकला आनी तुमकां परगट करता तो हो. देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे सवे कसलोच काळोख ना. देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे सवे कसलोच काळोख ना. मोगाच्यानो, ह्या देवाच्या उतरान आमकां कळीत जाता देव म्हळ्यार उजवाड आनी देवा भितर कसलोच काळोख ना. आनी तो देव आमचे भितर जियेता. देखून आमी उजवाडीत आसा आमी देवाचो उजवाड घेवन भोंवता. ज्या ज्या वेळार आमी भोंवता मोगाच्यानो, आमी देवाचो उजवाड घेवन भोंवता. देखून काळोखाक आमचे वयर अधिकार ना आसा. आमी उजवाडाची भुरगीं हांव. काळोखाच्या कसल्या सक्तेक आमचे वयर अधिकार ना, कित्याक आमी देवाची भुरगीं हांव. आमी उजवाडाची भुरगीं आसा, कित्याक तो देव आमचे भितर जियेता आनी ताचो उजवाड आमचे भितर आसा. तो आमचो स्वामी, तो आमचो धनी मोगाच्यानो. त्या देवाची स्तुती करुया, कित्याक तो एकलोच आमचो देव आसा. तो एकलोच आमचो देव आसा. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासूया, आराधना करुया. करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से. करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से. यीशु तू ही है हमारा प्रभु. यीशु तू ही है हमारा प्रभु. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी. यीशु तू ही है हमारा प्रभु. यीशु तू ही है हमारा प्रभु. तोच आमचो देव आसा आनी त्या देवाचेर आमी पाती येता मोगाच्यान. तोच आमचो देव.
सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आसा आनी आमी तेची भुरगीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. वेळार आयच्या देवाचें उतर घेवया. रेव्हल्यूशन चॅप्टर 2, प्रकाशनीचें दुसरें पुस्तक, दुसरो अवेसूर. प्रेज द लॉर्ड. आनी 11वी रेव्हल्यूशन चॅप्टर 2 वर्स 11. आनी पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. कान आसात ताणें आयकोचें, आत्मो पवित्र सभाक कितें सांगता तें आयकोचें. जैत व्हरताल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. आमेन. सो हय कितें म्हणटा देवाचें उतर. जैत व्हरताल्यांक, सगळीं जाणां म्हळ्यार जैत व्हरताल्यांक
दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. आनी एक पावट, जैत व्हरताल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. आनी एक पावट, जैत व्हरताल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना म्हटल्यार पयलें मरण खंयचें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना जाल्यार पयलें मरण आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर कितें म्हणटा? जो कोण जैत व्हरता ताका दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना म्हटल्यार पयलें मरण आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ही कूड आमची पातकाक लागून मातयेक वयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी देव आपल्या पुताक ह्या संवसारांत हेच्या पासो धाडलेलो कितें तर तुजी ही नाश जातली कुडीचो आत्म्या वरवीं विजय मेळो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जुवांवाचो 4थो अवेसूर आनी 24वी वळ जर तुमी पळयतात जाल्यार थंय अशा भाशेन बरयलां, देव आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. देव आत्मो. पळयात तुमी बाबा, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो त्या वेळार जेजू क्रिस्तान एक कुडीक आदार घेतलेलो. ताका एक कूड मेवलेली. प्रेज द लॉर्ड. बायबल म्हणटा ताका तुवें एक कूड तयार केलेली जाय आसली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कूड तयार केलेली जाय आसली. आनी ज्या वेळार ताका कूड तयार केलेली जाली त्या वेळार तो संवसारांत जियेतालो. प्रेज द लॉर्ड. एक तुज्या आनी म्हज्या भाशेन, कित्याक ताका कूड आसली. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार ताका खुर्सार मारलो त्या वेळार तिची कूड नाश जाली. आमेन. कूड नाश जाली. जसो एक मनशाचे हाल जातात तशे तेचे हाल केले. प्रेज द लॉर्ड. ते उपरांत खेरीज भाशेन ताका एका कबरेन पुरलो, ताका एका फोंडान पुरलो. प्रेज द लॉर्ड. वा दवरलो. प्रेज द लॉर्ड. बायबल कितें म्हणटा? 3 दिसां उपरांत तो परतून मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. प्रेज द लॉर्ड. 3 दिसां उपरांत तो परतून मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. आतां पळयात, सजमोन घे. ज्या वेळार तो जिवंत जालो त्या वेळार तो शिसांकां आपल्या दिश्टी पडलो. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार शिसांकां आपल्या दिश्टी पडलो त्या वेळार तेणी तोमासाक म्हटलें, म्हाका चाचपून पळय. आनीक शिसांकां म्हटलें, म्हाका चाचपून पळय. कित्याक ती सजमले तो भूत म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. थंय जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? भुताक हाडां नात, भुताक मांस ना, पूण म्हाका हाडां आसात आनी म्हाका मांस आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार मेल्यार पासून जेजूची कूड तेच्या सांगाताक आसली. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घे. मेल्यार पासून जेजूची कूड तेच्या सांगाताक आसली आनी ती कूड जावन आसली नाशवंत कूड. आमेन. तो नाश न जाणारी कूड आसली. प्रेज द लॉर्ड. देखून तोमासाक सांगलें, तोमास पळय, ह्या कुशव्यान तुजे हात घाल, ह्या कुशव्यान म्हजे हात घाल. आनी तोमासान हात घातले आनी म्हटलें, म्हजें सोमिया आनी म्हजें धनिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हटल्यार ताका मांस आसलें, ताका रगत आसलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हटल्यार ताका कूड आसली. प्रेज द लॉर्ड. आतां ज्या वेळार आमी वा अख्खो संवसार ज्या वेळार मरता न्हू, प्रेज द लॉर्ड, ज्या वेळार मनीस एक मरता न्हू त्या वेळार तेची कूड आमी मातयेक लायता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी म्हणटा कितें? मरण जालें, मरण जालें. पूण बायबल कितें म्हणटा? ह्या मरणा परस आनी एक मरण आसा, तेची तुमी काळजी घेयात. प्रेज द लॉर्ड. आनी तें मरण जावन आसा दुसरें मरण. आनी हय प्रकाशनीच्या पुस्तकान देवाचें उतर तेंच सांगता, जैत व्हरताल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. आनी हें दुसरें मरण म्हटल्यार एमकोण. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी म्हणटाले, ब्रदर, पयल्या मरणान जशें मरण आसा म्हटल्यार मेल्या उपरांत आमी कितें म्हणटा? मेल्या उपरांत मनीस सुटलो. तशें पयल्या मेल्या उपरांत आमी सुट्टा तशें दुसऱ्या मेल्या उपरांतूय आमी सुट्टले ना. प्रेज द लॉर्ड.
पयलें मरण आसा हें शारिरीक मरण आसा, दुसरें मरण आसा हें आत्मीक मरण आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हटल्यार थंय शरीरूय आसतलें आनी आत्मोय आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, कोणाक भियोचें. प्रेज द लॉर्ड. एक पावट जेजू विचारतात, कोणाक भियोचें. जेजू म्हणटा, जेका पदवी आसा एम कोणान घालूंक उज्याच्या आगीन वळवळोंक तेका भियोचें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो हें दुसरें मरण म्हटल्यार थंय केन्ना मरणूच ना. आमेन. मरण ना म्हटल्यार जस्ट एग्जाम्पल घ्या, आमी जर एक बरें काम करता, आमी जें एक बरें काम करता, देवाच्या उतरान चलता आनी देवाच्या उतरान चल्ल्या उपरांत एका खंयच्या तरी मनशाक मरण आयलें, तो देवाच्या विश्वासान चलता, देवाचे कमांडमेंट घेवन चलता, देवाची आज्ञा पाळून चलता आनी उपरांत ताका मरण आयलें. मरण आयल्या उपरांत तेची कूड मातयेक घालतात, पूण आत्मो देवा लागीं वयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी थंय ताका मेवता तें सासणीक जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. थंय ताका मेवता तें सासणीक जिवीत. पूण जर तूं देवाची आज्ञा पाळनाय, जर तुका जाय तशें तूं जिवीत जियेताय, तुका जाय तशें देवाचे मान्यमेंत मोडून तूं तुजी कूड विबडायताय, तर खेरीज भाशेन तुका सासणीक जिवीत मात मेळना, पूण सासणीक मरण मात मेवता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तुमकां जाणा जावनूय पासून तुवें तुजें जिवीत बदलूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. तुका जाणा जावनूय पासून तुवें तुजें जिविताचेर लक्ष घालूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा, जैत व्हरताल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. जैत व्हरताल्यांक म्हटल्यार कोणाक, जो कोण जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान जैतिवंत जाता, जो कोण जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणेन विजयी जाता, ताका दुसऱ्या मरणाची भिरांतूच आसची ना. कित्याक तेच्या थंय जिवीत आसा आनी तें जिवीत म्हटल्यार जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळय बाबा, देवाचें उतर कितें सांगता तें. देवाचें उतर आयज अशा भाशेन सांगता, जो कोण, प्रेज द लॉर्ड, जो कोण देवा थंय आसा ताका दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. जेजू क्रिस्त हे संपूर्ण कायेन जिवीत जावन आसा आनी जो कोण जेजू क्रिस्ताक घेवन चलता ताका दुसऱ्या मरणाची भिरांत आसना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, आमचें जिवीत हें एकूच वेळ आसा. परतून परतून आमकां जिवीत मेळना. आमकां परतून परतून पळयात कितें जाता बाबा, आमी एक मिस्टेक केल्यार आमी ती सुदारता. आमकां म्हणटा ओके परतून हांव मिस्टेक करता. दुसरी मिस्टेक केल्या उपरांत आमी म्हणटा सुदारता आनी म्हणटा परतून मिस्टेक करचो. तिसरी मिस्टेक केल्या उपरांत आमी म्हणटा सुदारता, तिसरी मिस्टेक करचो. पूण थंय तशें ना. एकूच पावट ह्या जिवितान जें तूं करतलय तेचें जिवीत तुजें डिपेंड रावतलें. ह्या जिवितान जें तूं करतलय तें तुजें जिवितान डिपेंड रावतलें. तूं जर बरें जिवितान चल्लाय, देवाची आज्ञा पाळताय, देवाच्या उतरांचेर चलताय, देवाक घेवन चलताय, तर तूं सासणीक जिवितान भितर वयताय. पूण जर तूं देवाच्यो आज्ञा मोडटाय, आपणाक जाय तशें जिवीत जियेताय आनी देवाचें मान्यमेंट मोडून तूं आपणाक जाय तशें करताय जाल्यार तुका थंय सासणीक जिवीत ना, पूण ताका म्हणटात दुसरें मरण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें दुसरें मरण हें खरें मनशाकूय पासत करूंक ना. हें दुसरें मरण केन्ना लोकांक पासत करूंक ना. हें दुसरें मरण देवान आपले परजे पासत करूंक नासलें, पूण हें दुसरें मरण सैताना पासत केल्लें. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेंकां खोशी आसा सैताना वांगडा जिवीत जियोची, ती थंय वयतात. आपणाचे खोशयेन, आपणाच्या संपूर्ण कायेन खोशयेन ती वयतात. प्रेज द लॉर्ड. तांकां जाणा आसता आयज पळयात संवसारान पळयात असो खंयचो मनीस ना जाका कांय खबर ना. सगळें जाणा कितें वायट कितें बरें, कितें वायट कितें बरें. तरी पासून त्या वायटाक जर तुमी बरें म्हणटात आनी तेच्या प्रमाणे जियेतात, थंय बक्षण येना. प्रेज द लॉर्ड. तुमी म्हणटात ओके ना 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 देवाची आज्ञा सगळ्यो सारक्यो न्हू. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुमकां जाय तशें जर तुमी जियेतात तर तें सासणीक जिवीत ना बाबा. पळय बाबा, ज्या वेळार देवाचो आत्मो आमचे भितर आसना आमी विजयी आसा. हर एका वेळार
देवाचें उतर खंय क्लियर म्हणटा. परतून एक पावट वाचता. रेव्हलेशन चॅप्टर 2 वर्स 11. प्रकाशणेचो दुसरो अवेसर 11वी वर. जैत व्हरताल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. आमेन. आमची भितर जैत आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हें जैत खेच्या वरवीं मेळटा. हें जैत देवाच्या उतरा वरवीं मेळटा. जो कोण देवाची उतराव आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो जैतिवनपणा परस व्हड आसा म्हणून सांगता. आमेन. सो तूं आनी हांव जैतिवनपणा परस व्हड आसा. कित्याक आमचे भितर आसा तो बलिश्ट आसा. ताचे परस ह्या संवसारांत आसा. देखून म्हाका आनी तुका दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. कित्याक आमचे थंय देवाची रात आसा. देवाच्या सासणीक जिवीत आसा. सो आमी सदां विजयी आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.